वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. जस्ट मातशें फ्रेश जाले. इशुकाक सॅरलेक बरयले आनी खंय वचा तुमी? इंडियाच्या भायर वचा, इंडिया भितर वचा, बेळगांव वचा, खंय वचा? आमचें दुखोता सॉंग केन्ना आमी आयकल्या शिवाय खावचें ना. हय, ताका दुखोता सॉंग जाय. बेळगांवचो पावला आमी, ताका दुखोता जाय. मागीर खाले ताणें न्हू रे? आवाज घालना. ओके, सो आतां आमी वयता जेवपाक. 1 जाली. सो पळोवया खंय वयता तो शिव. शिवाचे प्लॅन आसले ताका नियाजूच ताका वचूंक जाय. आनी एक आमी करीम्स किचन म्हणून एक बरें रेस्टॉरंट खंय करीम फेमस तो बेळगांवां फेमस खंय तो करीम्स किचन. सो थंय वयता आमी कळ्ळें न्ही. सो एका हेजेर काम जालें इशुकाचें. सो आतां आमचें पेट पुजा करूंक वयता. हां ना सॉक्स नाका. कितें रे? कितें सांग तूं सगळ्यांक आपूण बेळगांव पावलो म्हणटा. आतां आवाज कर. आतां कितें तोंड बंद उलय. दुखता जाल्यार दुखता. हां आवय गे दुखता. आतां आवाज ना पळय. कोणाक पळयता? भैयाक पळयता? दुखता असलो. चला भायर सरता आमी आनी पळया खंय करीम किचन हांगा लागींच खंय तरी आसा खंय. ओके चला खंय आमी भोंवपाक या. शिवाचे फोन मात केन्ना बंद जावचे ना. उदोच्या फोनाचेर फोन. आनी स्टील कितले फ्लोर आहा? 5 आनी 5 मंथ जाले न्यूली रेस्टॉरंट सॉरी हॉटेल जाल्लेलें आसा. ऊपर जायगा. ओके ओके. सो 5 मंथ जाला. ताका म्हणटा सामकें न्यू सामकें अशें ना बरें क्लीन आसा. न्यू आतां क्लीन आसतात मागीर ओल्ड आसता तें. पण बरें आहा बेस्ट आहा. मेंटेन करूंक जाय. बरें आहा. इश्विकाक असले जॅम येयला. कितें करूं कितें नाका जाला. ना गाडीन दोनदा न्हिदलो तो. असो न्हिदलो न्ही. तांकां कितें मातशें न्हीद पडल्या पुरो. आई पळयात. चला सांगच्यान कितले? 2 किलोमीटर. 2 किलोमीटर? 2.5 किलोमीटर. सो सफायर हॉटेलसून ते खंयचे म्हणलें तुवें? करीम 3 किलोमीटर एक्झॅक्टली. कितें करीम? करीम्स किचन. पळोवया कशें आहा तें. नाही बेळगांव येयला आनी बिरयानी खावंक जायना अशें ना. नाही. बिरयानी खावंकूच जाय. सो पळोवया. पण कितें जावं आयज फ्रायडे आनी एक वॅज बिरयानी. आणि म्हाका वेज आई वॅज खाता म्हटल्यार म्हाका गळ्यांत बिरयानी वचना. नाही. आईन खाल्यार म्हाजें पोट भरता. तूं कितें करतलें? फ्रायडे न्ही आनी वॅज खावचें पडलें आनी ऑप्शन ना. सो पावली आमी हेपळ्या करीम्स किचन. सो वयता आमी म्हणजे बूक सीट करता म्हणजे बसता वचून. शिव गेला गाडी पार्क करपाक. पार्किंग ना हांगासर. आई या मेवळे चल येतले आं अंदर ना ऊपर सॉरी ऊपर. हांव असो पद्दती भितर म्हणून. बाबू घे तूं. इशुकाक बसपाक चेअर आहा. इशुकाक बसपाक चेअर आहा. बरें जालें. ना जाल्यार तो बसचो ना ताका लागून. सो ताका थंय बसयता. आं सो शिव म्हणटालो एक चेअर हाडया म्हणून. म्हणजे घरा कडेन आसलेले न्ही हांवें हाडूंक ना. बसयता. कितें म्हणटा? सावकाश. सो चडशी टेबल न्ही रिजर्वड आहा म्हणजे हांगा बसया. एक हांगा घालया. टेबल मेळ्ळा तुका टेबल. हे पळयात खान साब खंय. खान साब. ओके सो दाखयत तुमकां हांगा सगळें बिरयानी. हे पळया अंडा बिरयानी, दाल खिचडी, वॅज बिरयानी सगळें आसा. आनी रेट पळयात चड ना 180 200 अशें. आनी हांगा आसा सगळे कबाब. सो हे सगळे कबाब. हांगा आसा परत कबाब. आनी हें आसा ग्रिल्ड
कबाब सेक्शन खूब आहे ना पळय वेज स्टार्टर आसा हांगा आनी हें सूप हय खूब हांचे आयटम हे पळय वेज स्टार्टर मागीर मेन कोर्स सगळे आहा हे पप्पाचें रेस्टॉरंट न्हू हें केन्ना आवाज करता हय सो आई घेतला वेज ऋषिकाक वेज आणि आम्ही घेतला चिकन बिर्याणी सो चिकन बिर्याणी फेमस कारण खूब अशेंची वरायटी आसा कितें बी घेतले घेवपाक जावचें ना इस वीक बसात ना म्हटलें खाव म्हटलें हांव घेवन भोंवता न्हीद कितें जालें हां घालना सो हें आसा चिकन बिर्याणी आमी न्ही 2 प्लेट ऑर्डर केला आमी समजले एक प्लेटीन थोडे आसता चिकन सो हें आसा एक प्लेट सो एक प्लेट म्हाकाय वाडला आनी श्रीनाथाकूय वाडला सो क्वॉन्टिटी खूब आहा हेंचे सो मागीर 2 ऑर्डर केले न्ही चिकन सो एक ताका म्हटलं व्हर म्हटलें कित्याक बेश्टें मागीर वेस्ट न्ही सो ताका लागून सो क्वॉन्टिटी खूब आसा हें पळय तो हें आनी हें सो हें आसा एक क्वॉन्टिटी न्ही श्रीनाथ एक क्वॉन्टिटी ते एक आमी रिटर्न केले हेंचे येवंक ना अजून वेज सो खावून सांग तुमकां कशें जालें तें सो हें आसा वेज क्वॉन्टिटी पळया कितले आहा आरामात 2 जाणां इजिली पनीर बी घातला सो बिर्याणी तुमकां सांगू कांय कंप्लेंट ना इतले टेस्टी आहा क्वॉन्टिटी खूब आहा बट पीस न्ही 3 आसता पीसीस आहा बरे मातशे मोठे आसता पण तेजे मसाला बरे आहा आई वेज कशें आहा बरें आहा वेज सो इतले आमकां बिर्याणी आवडले बरें आहा जेन्ना तुमी बेळगांव येता करीम्स किचन खूब आहा ना 3 आसा सो खंयचें तुमकां लागीं पडटा थंय वचपाचें आनी बिर्याणी तुमी ट्राय करा आनी खूब अशें ऑप्शन आहा खूब लायक जाता बरें आहा अच्छी आहे बिर्याणी बहुत अच्छा आहे सो तुमकां दाखयता हांगचे बिर्याणीचे प्रायस सो वेज बिर्याणी आसा 171 चिकन दम बिर्याणी आसा 185 आनी आमी घेतला वर्जन मोजिटो 80 रुपया 3 घेतला आनी हांगा बील जाल्लें आसा 630 सो चिकन दम बिर्याणी घेतला आमी सामकी टेस्टी आसा 185 रुपया शिवनाथ न्ही शिवनाथ बिजी आहा घे बरें आहा आनी वेज 171 बरें आसा पनीर बीन म्हणजे बरे मोठे मोठे पीसीस आहा पनीर बीन बरें आसा म्हाका बिर्याणी चिकन बिर्याणी खूब लायक जालें इल्तवी कितें इफ तुमकां जेवण लायक जालें न्ही हांगा बेल मारपाचें सो म्हाका लायक जालें जेवण बेल मारता आई मारली ट्रेन न्ही तें हें कार्गो की सामान ते व्हरता भितर कितें म्हणटा हेका लगेज मालगाडी कितले व्हडला आनी तुमकां सांगता बिलकूल बी वत ना बेळगांवाक कितले तूं भोंव आनी गरमी तर नात ना थंड आहा आनी मेन म्हणजे वत ना वत बी आसलें न्ही अशें भोंवपाक मातशें बेजार जाता न्ही सावळी कशी अशी दिसता की पावस पडटलो बीन कितें हय दिसता सो आतां खंय वयता आमी न्यूक्लियस मोला वयता ओके आमचें काम सांजचें न्ही सो जें कितें आहा शेवाचें काम सांजचें खंय सो आतां आमचे टायम आसा मोला वयता एक सुद्दां टायम आमकां वेस्ट करपा नाका जाय थंय वचून भोंवपाचें अशें ना परत बेळगांव येवपाचें पडलें ना आमकां कोण येतलो परत बेळगांव आतां येयला टायम काडपाचें भोंवपाचें हय रे तुका न्हीद ना रे आयज तूं आयज बेळगांव येयला बेळगांवकार जालो तो न्हिदूच ना ताका आतां हॉटेलां वचप पडटा टेन्शन पडलां आतां आमकां जाले ते दीस बरें खाताले गार्डन हॉटेलान आतां झाडां पळय नर्सरी आतां हॉटेलां वचप म्हणजे टेन्शन हो एक जाग्यार बसना
ताका ते चेरार बसयल्ले पळय खंय उडपा लागलो घेऊन बसले कशे कशे बका बिर्याणी खाले पाय धरले घट आणि बका बिर्याणी खाले आता न्ही खूप डिफिकल्ट अशें हॉटेलांनी आमी वचपाक ताका घेवन आतां कशें व्हडलो जायसर खरेंच आमी काडलेले आहा ऋतुकाचे ते टायमार शी नाका रे बाबा आमी तेन्ना तशी हॉटेलां वचत नाली घरात हाडून कितें खाताले पार्सल बी हे पळय अंजीर अशें भायर ओपन दवरला कित्याक धूळ बी पडटा न्ही अशें तापोवन दवरूंक जाय ड्राय फ्रुट्स बीन न्ही ड्राय नट्स बीन न्ही विकोंक दवरला ओपन आसा ओके चला मॉलान वयता आमी हांगचे कितले किलोमिटर 5 मिनटां पावतलो 1.8 किलोमिटर चला सो फुडें न्ही हे पळय शुगर केन वयता सामकी काडी कशी पडटा सारकी बांदूंक ना हेणें सारकी बँड जाला न्ही सामकी बारीक काडी कशी शुगर केन हांगा चड फेमस न्ही ते शुगर केनचे हें बीन जाता आतां व्हरता पळय तो पडटा एक सो तुमकां सांगलेलें आमी मॉलान येयला म्हणून वयतली म्हणून न्युक्लियस मॉल न्ही ते मॉल तो आमी भितर गेली सुद्दां पार्किंग करपाक तो सेक्युरिटी म्हणपा लागलो काय ना म्हणपालो त्या मॉलाक कळटा पण काय ना भायल्यान पयलाच कळटा कांयच ना सगळें सामान काडलां म्हणजे ते आतां बंद जावपाचें आसा मॉल अशें ना बंद जावपाचें आसा खंय तुमकां दिसता आसतलें पळय हें मॉल सगळं सामान बीन काडलां सो कोण म्हणजे आतां बंद करता खंय तेमी ते मॉल सो वचनाका म्हणपा लागलो बरें हांव सांगलें तें सो आतां आमी डायरेक्ट रुमान वयता मातशें रेस्ट करता मागीर सांजचे पळोवया कितें प्लॅन तें कित्याक सगळे न्हिदेक पावला इश्वी ऋत्वी सामकें न्हिदेक पावला 2:30 जाली न्ही ताका लागून सो म्हाका एक कमेंट दिला आतां हांव जस्ट रीड करतालें अस्मिता म्हणटा इशुका आमी ते ट्रे बेबी सिटरान बसयता न्ही ते फुडें एक ट्रे आसता न्ही त्या ट्रेयाचे चिरमुरे बी घाल खंय तो टायमपास करतलो खंय सारकें तुजें म्हाजो इश्यूक टायमपास करचो ना हांव तुजे चिरमुरे घालता कितें आसूं चिरमुरे घालता तो असो घेता असो उडयता जालें काय खायना चिरमुरे असलो सकाळ पडल्यार कितें खाता सकल जे कितें कचरो पडटा पळय ते बरें खाता आनी सकल जाय केन्ना केन्ना सकल बीन चिरमुरे घालता खायना वयर ट्रे आसा थंय भरपूर इतले चिरमुरे घालता हांव कितें वेस्ट जावं न्ही काडटा अशें कितें नाका कितें कचरो आहा पळय ते बरें मात तोंडा वयता तेजे पण तूं म्हणटा सारकें आहा आमचो इश्यू टायमपास करचो ना ताका केन्ना ते काडून उडयता आनी मागीर व्हडलें रडटा आपल्याक काड म्हणून असो सो तुवें सांगलें सारकें आहा तो बसना चिरमुरे घाल कितें घाल तूं तो बसना